फाटल्या 6 म्हयन्यांनी पेडण्या कोलवाळे हायवेर सुमार 10 लोकांक अपघातांत मरण आयलां। शेनवारा ह्या महामार्गाच्या कामाची भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकर आनी उपमुखेलमंत्री बाबू आजगांवकारान पळोवणी केली। थळाव्यांची मागणी आसा त्या सुवातेर पयलीं फ्लायओव्हर बांदचो आनी उपरांत महामार्गाचें काम हातांत घेवचें। सरकारा कडेन सद्याक पयसो ना म्हूण मंत्री बाबून लोकांक समजायलें। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान फ्लायओव्हर करतले म्हूण उतर दिल्लें अशें थळाव्यांनी मंत्री बाबूक ह्या वेळार कळयलें। तशें जाल्यार लोकांनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ फाटल्यान लागून हें काम करून घेवचें म्हूण मंत्री बाबून थळाव्यांक सांगलें। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सर्विस रोड क्लियर करा। जेन्ना तुम्ही सर्विस रोड क्लियर करतले तेन्ना फुडलें तुमकां काम करा। पण ते सर्विस रोड दिनात आमकां। सर्विस रोडा पेक्षा ते थंयसर कितें जालें तो नॅरो रोड जाल्या कारणान सकयल जीप घातले टनरांतल्या आनी तो रातचो धुल्लो थंय जावंक लागलो। लायट ना, सिग्नल ना, काय ना, तेका लागून एक्सिडंट तेंच्या कारणान उदय घडलो तो। एक जाली घटना। आमकां हांगासर सर कशें करून हे जाय vehicular passing आज आमचे डेप्युटी सीएम आणि आमचे PWDचे जे इंजिनियर आसा आणि कॉन्ट्रॅक्टर एमबीराव आम्ही इन्स्पेक्शन केला। फाटले सीएमान आणि डेप्युटी सीएमान पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लें आसुल्लें ते प्रमाणान हांगा कामूय चालू आसा। त्या प्रमाणे इन्स्पेक्शन केला पत्रादेवी टू कोलवा ब्रिज म्हणटार वेतले आमी। तेन्ना जे जे लोकांच्यो मागणी आसा म्हणजे जे जे क्रॉसींग आसा ते सिग्नल घालपाक जाय ते सिग्नल आमी स्टेट गव्हर्मेंट फंडांतल्यान घालतले आणि हे जे 2 फ्लायओव्हर मागले ते आमी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी कडेन आमी धाडटा आणि बेगींतल्या बेगीन सँक्शन करून हाडटा। आणि जे जे एक्सिडेंट जाता हांगसर तेजे आमी सांगला डायरेक्शन दिलां ते सायन बोर्ड बी घालून प्रिकॉशन घे आणि जे लोकांनी हांवें प्रपोज केले रोड थोडे गांवां भितर म्हणजे इंटर्नल भितर वचपाक ते आमी बेगींतल्या बेगीन करून दिवपाचो आमच्या इंजिनियरान डायरेक्शन दिलां। हायवे हो आमकां जावच। हायवे नासतना रुंदीकरण जायनासतना म्हाका दिसता आनी एक्सिडंट वाडीत रावतले। पण हायवे जाताना जो लोकांक काही गांवांनी जो त्रास जाला तो त्रास भायर काडपाक जाय। काही हेजे अशे कामां जाल्यार की थंय एक्सिडेंटान चड जातात। आता 5-6 कडेन म्हाका हें दिलां। आज आमी इतले पर्यंत आमी सर्वे केले। आता फुडेंय करपाचें आहा। धारगळ आनी ते सायडीन 2-4 कडेन आनी जावपाचें आहा। पण एक्सिडेंट जावपाक जायना, पिसफुली रस्तो जावपाक जाय आनी स्मूथ चलपाक जाय। त्या प्रमाणे तेंचे विचार आमी आयकपा आयिल्ले। काही प्रमाणान आमी सॉल्व करीत आयिल्ले आहात पत्रादेवीसान। हांगा हो मातसो मेजर आसा आनी हेंचोय डिमांड आसा ओव्हरफ्लाय प्लीज जावपाक जाय म्हणून हांगासर। हालां सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले अशें तेंचें म्हणणें आहा। पण तेच्या पयलीं ह्या ऑफिसरांनी काही प्रमाणे सोल्युशन काडलां। आमी म्हणटा ते सोल्युशनाचे पयलीं धरया कारण इतलो पयसो गव्हर्मेंटा कडेन सध्या तर पयसो ना। कळ्ळें तुका। चुकून प्रपोजल दवरल्यार तितले बेगीनूय जावपाना तशें उरतलें सगळें। म्हणून हे जे ताणें कितें सोल्युशन दिलां तो आमी फुडें व्हरतलेच। ते सगळे सोल्युशनाचेर सिच्युएशन पळोवन फ्लायओव्हर ब्रिज हो जावच। हें जाल्या उपरांत आमी परत गव्हर्मेंटा कडेन आमचो प्रपोजल आज पासून धाडलोच आसा फ्लायओव्हर ब्रिजाक। फुडें तो प्रपोजल आमी फुडें व्हरपाक आनी हे फ्लायओव्हर ब्रिज जावपा खातीर आमचो जाता तितलो आमचो प्रेशर आसतलो आनी तो करून घेतल्या शिवाय आमी पेडणेकार ओगी रावचे ना आनी ते करून घेतलेच आमी। पण पयलीं हो रस्तो हायवे करून मेकळे जातले। आमचे PWD मिनिस्टरांनी साथ दिल्ली आहा। तशेंच हें प्रपोजल व्हरतना श्रीपाद नायकानूय तांकां उतर दिलां आनी तें उतर ताणें धरपाचें घट आनी त्या उतराचेर हांवें उतर दिलां श्रीपाद नायका वयल्यान। म्हणून तें जाता तितलें करून घेवपा खातीर तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय आनी आमचो प्रपोजल एक्सिडेंट जाला तेंच्या खातीर तुमी कितें मदत करतली काय? एक्सिडेंट जाला तेजेर हांव कसो उलयतलो। एक्सिडेंट जालो न्ही मनीस आमचो हे व्हडलें दूख आनी तो एक गरीब परिस्थिती गेला। आमी ताका सीएमा कडल्यान रिलीफ फंडांतल्यान कितें दिवपा जाता पळयता। हांवें पयलीं म्हाज्या बोल्सांतले 50,000 दिवपाचें केलें।